कोमुनिदादीन ज्या लोकांक घरां बांदपा खातीर पत्रां दिल्यात तांची घरां कायदेशीर करपा विशीं आमी कायदो हाडटले। येता ते विधानसभा अधिवेशनात ह्या कायद्या संबंधी चर्चा करतले। आमचे सरकार हे मुणकारांचे आसा, भाटकारांचे न्हय। ताका लागून जे मुणकार आसात ताणे आपली घरां कायदेशीर करपा खातीर तशेंच बांदकाम करपा खातीर भाटकारा कडेन वचपाची गरज ना। जाणे कोमुनिदाद सोडून हेर सुवातांचेर 2014 वर्सा पयलीं अवैध रितीन घरां बांदल्यात ताणे ती नियमीत करून घेवची हे खातीर आमी कायदो केल्लो, पूण ताचो लाव घेवपा खातीर जाय तसो प्रतिसाद मेळना। आमी संबंधिताक 3 फावटी संद दिली पूण ताणें लाव घेतलो ना। जाणे अजून मेरेन घरां नियमीत केल्ली नात ताणें ती रोखडीच नियमीत करपा खातीर योग्य ते सोपोस्कर करचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केलें। मोपा विमानतळ जालो म्हूण कोणेच दाबोळी विमानतळाच्या अस्तित्वा संबंधी भिवपाची गरज ना। जाणे 30 ते 40 वर्सां पयलीं घरां बांदल्यात ते विशीं कांय जाण सकयल्या पावंड्याचें राजकारण खेळून ते मोडपाचो यत्न करीत आसात। ते खातीर ती अवैध घरां कायदेशीर करची अशी मागणी मोविन गुदिन्हो हांणी केली, जाका कोमुनिदाद समितीन सुवात दिवन घरां बांदपाक परवानगी दिल्या तांकां त्रास जावचो न्हय अशें ताणें म्हणलें। दिसान दीस डिजिटल पेमेंटाचे प्रमाण वाडत आसा। सरकारी खात्यांचे कॅश पेमेंट खूब प्रमाणांत उणे जाल्यात। फुडाराक सरकारी कार्यालयांतले कॅश काउंटर बंद जातले आनी सगळो वेव्हार UPI वरवीं जातलो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलें। सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर घर निर्माण रीण येवजण नव्यान सुरू जातली। पयलींची येवजण किचकिटीची आसली, हाका लागून ती बंद करची पडली। खूब खेपे रिणाचे हप्ते सरकाराकूच फारीक करचे पडटाले। निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या रिणाचे हप्ते फारीक करपाचो वेळ सरकाराचेर आयला। आता घर निर्माण रीण येवजण नव्यान तयार जातली। रीण दिवपी बँकांचे एम्पॅनलमेंट तयार जातले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। मनोज परब गोयचो मायनिंग वेवसाय परत बंद उडोवपाक सोदता असो आरोप करीत सावर्डे काँग्रेस गटान सोमारा मनोज परबाचो पुतळो लासलो। समाजकारणाच्या नांवान पयशे लुटपाचें काम मनोज परब करता असोय आरोप ह्या वेळार काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी केला। मनोज परब गोयच्या मायनिंग वेवसाया आड वावुरता, ताका खण वेवसायाचेर निंबून आशिल्ल्या मनशांचे पडिल्लेच ना। तशेंच काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकार हाच्या आड लेगीत मनोज परब मायनिंगान स्कॅम करपी मनीस म्हूण फटीचे आरोप करता अशें म्हणीत सावर्डे काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मनोज परबाचो पुतळो शुक्रारा लासयलो।
आंतरराज्य कदंबा बस स्टँडार पे पार्किंग शुल्काच्या वादांतल्यान मूळचे कानोळचे पूण सध्या रावपी मुंबयच्या जोडप्याक मारपेट आनी गाळी सोंवपाचो प्रकार घडलो. डॉमिनिक लायवेल हो आपल्या घरकान्नी सयत म्हापशा कदंबा बस स्टँडार आयिल्लो. ताणें आपली गाडी बस स्टँडा वयल्या पे पार्किंग थळार पार्क करपा खातीर हाडली तेन्ना पार्किंग शुल्क घेवपी दुबावितान ताका थेट 50 रुपया सांगले. पूण तक्त्याचेर 25 रुपया शुल्क बरयल्ल्याच्या कागाळदारान सदर दुबावीत कामगाराक सांगले. पूण ते कामगारान ताचें कांयच आयकूंक ना आनी 50 रुपया दिवचेच पडटले अशें सांगले. ह्या प्रकरणात म्हापशे पुलिसांनी रवी तलवार हाका अटक केल्या. जाल्यार दुसरो दुबावीत फरार आसा. कळंगुटे लोकांनी शुक्रारा राती एक मसाज पार्लर बंद उडयले. ह्या मसाज पार्लरान शिंदळकी वेवसाय चलता म्हूण थळाव्यांचो आरोप. कळंगुटे बेकायदेशीर मसाज पार्लरान शिंदळकी वेवसाय सुरू आशिल्ल्याच्या आरोपा वेल्यान थळाव्या लोकांनी मसाज पार्लर बंद उडयले. लोकांनी बेकायदेशीर मसाज पार्लर चलोवप्याक जाप विचारली तेन्ना ही पार्लरां परवान्या शिवाय सुरू आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. 15 दिसां पयलीं तांच्यांनी असोच एक बेकायदेशीर मसाज पार्लर बंद उडयल्लो. जाल्यार मसाज पार्लर चालू करपाची परवानगी दितात ती कोण आनी कायदेशीर मसाज पार्लर चलयतलो जाल्यार काळखान कित्याक चलयतात असो प्रश्न थळाव्यांनी विचारलो. भारताचो नामनेचो क्रिकेट खेळगडो सचिन तेंडुलकर आपल्या कुटुंबा सयत गोंयांत दाखल जाला. शुक्रारा ताणें वेर्ण्या एका हॉटेलांत आपल्या कुटुंबा सयत जेवणाचो आस्वाद घेतलो. भारताचो नामनेचो बॅट्समॅन सचिन तेंडुलकर गोंयांत येता तेन्ना ताचे पयली पसंती गोवन फीश करी रायस प्लेट आसता. हो ताचो खास मेनू आसा. मजगतीं तेंडुलकर आपल्या कुटुंबा सयत म्हणल्यार ताची घरकान्न अंजली तेंडुलकर, धूव सारा तेंडुलकर आनी पूत अर्जुन तेंडुलकर हांच्या सयत गोंयच्या सैमाचो आस्वाद घेवपा खातीर आनी गोंयची फीश करी रायस प्लेट जेवणाचो आस्वाद घेवपा खातीर गोंयांत दाखल जाला. ह्या वेळार हॉटेलाचे धनी प्रदीप शेट आनी ताची घरकान्न प्रियंका शेट हांणी सचिन तेंडुलकर हांकां फुलां तुरो दिवन येवकार दिलो. दिवाळीच्या आदले दिसा आयज पणजे आनी लागसारच्या वाठारांनी नरकासूर उबे रावपाक लागल्यात. फाल्यां फांतोडेर नरकासूर लासयल्या उपरांत दिवे पेटोवन दिवाळी मनयतले. आयज नरकासुराची रात जागयतले. पणजे भुरग्यां मदीं नरकासुराची उमेद पळोवपाक मेळटा. पणजे आनी लागसारच्या वाठारांनी 11 विकराळ नरकासूर उबे जाल्यात. सांज मेरेन नरकासूर तयार जावचो म्हूण भुरग्यांनी बरोच नेट धरला. फाटली कितलेशेच दिसां सावन भुरग्यांनी घेतिल्ली मेहनत पणजे गजबजतली आनी रातया नरकासूर रात पळोवपाक मेळटले. पूण म्युझीक वाजोवपाचेर सरकारान निर्बंध घातिल्ल्यान कांय भुरग्यांची उमेद शेळयल्या. नरकासूर फकत वर्सान एकूच फावट येता देखून म्युझीक सांजे 7 ते रातया 12 मेरेन वाजोवपाचे निर्बंध घालप हें चुकीचें अशी नरकासूर तयार करपी तरणाटे म्हणटात. फाल्यां दिवाळी गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत दिवाळीचो बाजार फुल्ला. तशेंच पणजे बाजारांत दिवाळीचें सामान घेवपाक लोकांनी बरीच गर्दी केल्ली दिश्टी पडटा. दिवाळीक लागपी सामान फळार घेवपाक लोकांनी शेनवारा भरपूर गर्दी केल्ली. सगळे गोंयकार आतुरतेन वाट पळोवपी दैनीक गोमंतकाचो दिवाळी अंक वाचकां खातीर बाजारांत आयला. सकस आनी आकर्षक अशें साहित्य आशिल्ले हे अंकांत समाजीक, राजकीय, सांस्कृतीक विशयांचेर संशोधनात्मक साहित्यांचो आस्पाव आसा. गोंयचे नामनेचे लोकवेद अभ्यासक पद्मश्री विनायक खेडेकार हांच्या हस्तुकी अंकाचे उक्तावण जालें.
लोकांच्या खर विरोधाक भिवन आनी लोकांची सत्ता सर्वोच्च आसा हे जाणून घेवन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें न्हंय येरादारी खात्याक फेरीबोटीच्या तिकिटांच्या दरांत वाड फाटीं घेवपाची सुचोवणी केल्या. ताका लागून गोंय आनी गोंयकारां खातीर झगडपी काँग्रेस पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांव परबीं दितां अशें विरोधी पक्षाचे फुडारी युरिया आलेमांव हाणें सांगलें. भाजपा सरकार सदांच बेजबाबदार धोरणां वरवीं अपेक्षीत क्षेत्राक लक्ष करता असो आरोप युरिया आलेमांव हाणें केला. भाजपा सरकाराचे गरीब विरोधी आनी गिरेस्तांच्या फायद्यांची धोरणां जनतेक समजल्यात. ह्या म्हयन्यांत आनी 2024 वर्सा वेंचणूक जावपी राज्यांनी भाजपा सरकाराक केंद्रांतल्यान काडपा खातीर लोक कमळाच्या आड मतदान करतले असो दावो आलेमांव हाणें केला. पुराय पेडणे मालाक उदकाची पुरवण करपी नागझर वाठारांतली मेन उदकाची पायपलायन फुटली. हाका लागून हजारांनी लिटर उदक फुकट गेले. पेडण्या वाठारांत पायपलायन दुरुस्तीचें काम नेटान चालू आसा. ह्या दुरुस्तीचें काम करतना कामगारांनी पायपलायन फुटिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. मुखेल पायपलायन फुटिल्ल्यान भोंवतणच्या वाठारांत उदका पुरवणीचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. लोलया फिल्म सिटी उबारपा पयलीं डेव्हलपराची निवड करपा सयत मुळाव्यो सुविधा तयार करपाक सल्लागाराची नियुक्ती जातली. सल्लागार नेमपा खातीर मनोरंजन संस्थेन निविदा जारी केल्या. सल्लागाराक ट्रान्झॅक्शन अडवायझरी सेवा 2 म्हयन्यांत दिवची पडटली. पुराय काम 120 दिसांत म्हणजे 4 म्हयन्यांत पुराय करचे पडटले. मनोरंजन संस्थेन फिल्म सिटी उबारपाक 250 एकर जमनीचो प्रस्ताव मागयल्लो. लोलये कॉम्युनिदादीन फिल्म सिटी उबारपा खातीरचो प्रस्ताव सादर केला. हाचे उपरांत मनोरंजन संस्थेन सल्लागार नियुक्त करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. मांडोपा एका घराक अचकीत उजो लागलो. उजो लागपाचें कारण कळपाक शकलें ना. उजो लागलो तेन्ना घरांत कोणूच नाशिल्लो. एका सिलिंडराचोय स्फोट जालो. ह्या उज्यान पुराय कीन लुकसाण जालां. कदंबा येरादारी महामंडळाचे बशी रस्त्यार बंद पडपाचे प्रकार थांबना. मदीं मदींच रस्त्यार बशी बंद पडपाचे प्रकार हालीं वाडपाक लागल्या. शेनवारा अशीच बेळगांव वचपी बस सांखळे बंद पडली. दिवाळी तोंडार आसतना घरा वचपाक भायर सरिल्ल्या बिगर गोंयकारांची गैरसोय जाली.
संवसारांतले लोकसंख्येन अधिकृतपणान 8 अब्जाची मर्यादा हुंपल्या. अमेरिकेच्या जनगणना ब्युरोन ही माहिती जाहीर केल्या. ब्युरोच्या म्हणण्या प्रमाण हो टप्पो 26 सप्टेंबर 2023 दिसा गेलो आनी संवसारीक पावंड्यार वेगवेगळ्या गजालींक शास्त्रीय नदरेन पळयल्यार लोकसंख्येचो स्फोट हो सगळ्यांत व्हडलो मुद्दो जावपाचो आसा. ह्यान पयलीं जोड राष्ट्रांनी फाटल्या वर्सा 22 नोव्हेंबर 2022 दिसा 8 अब्जांचे निशाणा हुंपला अशें जाहीर केल्लें. पूण शास्त्रज्ञ तो डेटा अधिकृतपणान मान्य करिनात. खरें म्हळ्यार भारत, नायजेरिया, उदेंत युरोपांतले कांय देश, अस्तंत आशियांतल्या कांय देशांनी आनी अर्द्या परस चड आफ्रिकन देशांनी फाटल्या 10 वर्सांत आपले अधिकृत लोकसंख्येचे आंकडे जाहीर करूंक नात. शेळपे दुळेरा क्लेमेंट रेसिडेन्सी ह्या इमारतींतल्या पयल्या माळ्यार शिवाणी अरुण जंबावलीकर हांचो दिसा उजवाडा फ्लॅट फोडून अनवळखी चोरांनी भांगरा वस्ती आनी रोख रक्कम मेळून 4 लाखांचो मालवच फारयलो. ही चोरयेची घडणूक शुक्रारा सांजवेळा 5 ते 5:30 वरां मजगतीं घडली. जाल्यार ही घडणूक सांजवेळा सुमार 7:30 वरांचेर उक्ताडार आयली. जांबावलीकार हांचे चलयेचे फुडल्या म्हयन्यांत लग्न आशिल्लें. ताचे पयलीं चोरांनी भांगर फारयल्ल्यान ह्या कुटुंबाक धक्को बसला. कागाळदार जांबलीकार कुटुंब देवळाचे खरेदी खातीर म्हापशा गेल्ले. हीच संद साधून चोरांनी ह्या फ्लॅटांत चोरी केली. फटींग लोक लोकांक फटोवपा खातीर जायत्यो युक्ती वापरतात. तातूंतले एक युक्त म्हणल्यार OTP घोटाळो. पयलीं मजत मागपाच्या निमतान फटींग मनीस तुमकां फोनाची बॅटरी सोंपल्या म्हणून सांगतलो. उपरांत एक फोन करपा खातीर तुमचो फोन मागतले. जर अनवळखी व्यक्तीन मजत म्हणून तुमचो फोन मागल्यार त्याच खिणाक शिटूक जावचें. ते तुमच्या फोनाचेर उलयता उलयता OTP पळयतले आनी दुसरो मनीस तुमकां तुमी कितल्याक पावल्या अशें विचारतलो. देखीक दुसऱ्या मनशान तुमी खंयच्या वेळार पावले अशें विचारलें आनी OTP 1055 आसा जाल्यार दुसरे वटेन तुमच्या फोनाचेर उलोवपी मनीस 1055 म्हणटले. अशा परिस्थितीन OTP समायीक करतले आनी तुमचें बँक खातें रिकामें जावपाक शकता. वाडपी प्रदूषणाचो धोको मतीन घेवन सर्वोच्च न्यायालयान फकत पर्यावरणाक अनुकूल अशें 5वें मारण म्हणजेच ग्रीन क्रॅकर्स मारपाचो निर्देश दिला. केंद्र सरकार निरी प्रमाणान 5व्या मारणांचो फोगाचो सेगीत प्रचार करता. पूण पारंपारीक आसूं वा 5वें मारण दोनूय प्रकारांनी हवेचें आनी आवाजाचें प्रदूषण जाता. केंद्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नेमांक आनी आवाज प्रदूषण नेम 2000 प्रमाण उद्देगीक वाठारांनी आवाजाची मर्यादा 70 डेसिबल, वेपारी वाठारांनी 55 डेसिबल, निवासी वाठारांनी 45 डेसिबल आनी निष्क्रिय वाठारांनी 40 डेसिबल अशी आसा. पारंपारीक मारण्यांनी सरासरी 165 डेसिबल आवाज येता जाल्यार 5व्या मारणांचो 110 ते 125 डेसिबल आवाज येता. ते 5वे आसले तरी तांचो आवाज सरकाराच्या मर्यादे भायर आसा असो दावो मुंबईतले पर्यावरण शिक्षण संशोधन आनी जागृताय केंद्राची संशोधक गौरी कुलकर्णी करता. संसदेचे शियाळे अधिवेशन 4 ते 22 डिसेंबर मेरेन चलतले. ह्या अधिवेशनात 15 सत्रां जातली. केंद्रीय संसदीय वेव्हार मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी ही माहिती दिली. हरशी शियाळे अधिवेशन नोव्हेंबराच्या 3ऱ्या सप्तकांत सुरू जाता. पूण 5 राज्यांच्यो विधानसभा वेंचणुका आशिल्ल्यान हे खेपे तशें जावचें ना. हे अधिवेशन चालू आसतना मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोराम आनी तेलंगणा विधानसभेचो निकाल 3 नोव्हेंबराक जाहीर जातलो.
अयोध्येच्या राम देवळांतल्या शिशु भगवान रामाचो प्राण प्रतिश्ठापना सुवाळो जानेरच्या 16 तारखेसावन सुरू जावपाचो आसा. सध्या अयोध्येंत राम मंदिराच्या बांदकामाचें काम नेटान चालू आसा. ह्या सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेगीत हाजीर आसतले. जो मेरेन भारत तिबेटी शिमेचेर जवान तैनात आसात तो मेरेन भारताची एक ड्रंच लेगीत जमीन कोणाकूच काबीज करूंक मेळची ना, अशें विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान केलें. तो इंडो तिबेटियन शिमे पुलिसांच्या 62व्या स्थापणूक दिसा सुवाळ्या वेळार उलयतालो. 2014 मेरेन भारत चीन शिमेचेर वर्साक सरासरी 4,000 कोटी रुपया मेरेन खर्च येतालो, जो फाटल्या 9 वर्सांत केंद्र सरकारा खातीर हो खर्च सुमार 12,340 कोटी रुपया मेरेन पाविल्ल्याचें गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. लोकांनी आपल्यो जमनी पडपाक दिवच्यो न्हय, शेतां पिकोवची जेणे करून फुडल्या पिळगेक लाव मेळटलो, अशें कृषी मंत्री रवी नायक हाणें आवाहन केलें. तशेंच शेतकारां खातीर आशिल्ल्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो बद्दल नागरी पुरवण कार्यालयाचें उक्तावण जाले उपरांत सांगलें. ह्या वेळार थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकर आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. आतां जाल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत भ्रश्टाचार जाला असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोमसान केला. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या निविदा नेमांचें उल्लंघन जालां, देखून राष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर कितलो खर्च जालो हाचो सरकारान ऑडिट करचो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. तशेंच राष्ट्रीय खेळा सर्त आयोजीत करपाच्या निमतान करदात्यांचे पयशे लुटले अशी खर टिकाय काँग्रेसीन केल्या.